हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. कशी आसा तुमी सगळीं जाणां? होप तुमी सगळीं जाणां बरी आसतली. तर आयज फाल्यांच्यान दिसता तो श्रावण न्ही, मीन्स आयज घटारी अमास कितें तरी. सो आमी आमच्या खातीर आयच्यान स्टार्ट केला बिकॉज आमी आयच्यान वेज न्हू, बिकॉज आयज बेस्तार आनी टायम 8:10 जाल्ली आसा. सो आनी आतां खावपाक सुद्दां टायम ना म्हाका जाल्यार. सो हांव ते बन्स आमी कामार व्हरून खातलें. सो आतां आमी सद्या खातीर टाटा. आमी तुमकां डायरेक्ट इवनिंग येवन मेळटली. मे बी आमी कितें करपाचें चिंतता. सो टील देन बाय. तर न्ही आतां टायम 8:15 जाल्ली आसा. आय डोंट थिंक सो आमी बेगीन पावतली. आमकां सामकोच टायम जाल्लो आसा आनी आमी एक बन्स खालो. कामार व्हरता म्हणटाली पळय आमी, बट आमी ते कामार खालें ना, हांगासर खालें. आज आमी पळय श्रावण घातला. श्रावणाचे खातीर आमी बरें टॉप घालून वयता. नॅक्स्ट ब्रेस्तारा वचपा जाय देवळान. ह्यो ब्रेस्तार म्हण समजलेलें आमी, बट ह्यो ब्रेस्तार न्हू. खंय तो नॅक्स्ट ब्रेस्तार, श्रावणीचो फर्स्ट ब्रेस्तार. ए ह्यो गो आपल्याली गाडी ओट. टायम ना आनी ते बाबू वळखुपा वयता अशें जावन. तर आमी वयता आनी तुमकां आमी डायरेक्ट मेळटली. आय डोंट नो. आमी तुमकां डायरेक्ट आतां सांजची इवनिंग मेळटा. बाय. हॅलो गायज, गुड इवनिंग. तर आमी येयली उदय कामाच्यान घरा. फ्रेश बी जाली, पेट बी फूल केलो बिकॉज आमकां ऑलवेज कामाच्यान येवन कितें ना कितें खावपाक जाय पडटा. आमी खालें ब्रेड एंड कितें तरी ग्रेवी खाली आमी कसली तरी. हय. सो आतां आमी तुमच्या वांगडा आयज युनीक रेसिपी शेअर करता. युनीक रेसिपी मिनींग आमकां दोगांय खूब स्वीट खावपाचें कितें तरी मन येयलें. तें म्हटल्यार आमी करतले बेसनाचे लाडू. हय हय. तर आमी करतली बेसनाचे लाडू. हय. आनी ते म्हणून वेगळे घी बी घालून न्हू. आमचे कडेन कितें अवेलेबल आहा तें घी आमचे कडेन अवेलेबल ना. आमचे कडेन कांयच ना अवेलेबल. जस्ट मिल्क घालतली आमी, बेसन इतलेंच. आनी एक्चुअली घी जाय आशिल्लें आमकां वचना सांगता शॉपार. अशें करून आमी ते तयार करतले. सो तुमकांय बी दाखयता आमी, कित्याक तुमच्या वांगडा आमकां ती रेसिपी शेअर करपाक जाय. आनी ऑलरेडी टायम जालो आसा 8. सो लेट्स मूव. फर्स्ट ऑफ ऑल हे टॉपान करतली इल्लेशें. आनी मिल्क इतकें नाका. आमचे दोनूच मेन इंग्रेडियंट आमगेले मिल्क एंड बेसन. सो आमी न्हू चड करपा ना, थोडेच करतली बिकॉज हे आमचे दोगांची रेसिपी. मम्मी बी करता ते अशें एज युजल सदांच करता पळय. आतां हे आमी दोगां आमकां क्रेविंग येयला न्ही खावपाची. सो आमी हे थोडेच करतली. 8 मे बी 5-6 दिसता. सो आतां आमी बेगीन करून घेवया. यो पिटी वाजता दाखयता. तूं फर्स्ट पिटी वाज तर. सो म्हाका जाय कातर. सो आमी बेगीन करतली. बेगीन कित्याक सुशेगाद करप न्ही रे. आनी दोगांच बिकॉज ना आमी बेगीन कित्याक सांग बेगीन करतली. जर फास्ट केल्यार सारकें जायना. आनी जर सारकें बरें प्रॉपर करता स्टील आमी दाखयतली कशी. मीन्स बेगीन कित्याक म्हणटा हांव बिकॉज इल्लेशे इंग्रेडियंट आनी कांयच प्रोसिजरूच ना. असो तरी तूं इल्लीशी तेल घालना पळय न्हू, डायरेक्ट न्हू. फर्स्ट ऑफ ऑल पिठी आमी भाजून घेवया. ती बी इल्लीशी बिकॉज कितें जाय पुरो चान वळून जावपाक ना बरें लागले जाल्यार मागीर तेन्ना मुगाचे लाडू मागीर लास्ट ते मस्त आमचे लागले मुगाचे लाडू जाले बेस्ट. आनी तेच आमी कमी केले. पयलीं आमी ते घी घालून वळे ते बरें लागले. ते मागीर फातर कशें जाले. बट दुदान जे घातले इतके मस्त जाले. आतां बेसनाचे लाडू सेकंड, आमचे जाल्यार फर्स्ट. आमकां मुगाचे लाडू आवडटा पयलींच्यान आनी सेकंड बेसनाचे लाडू. तुवें आतां पिठी ती गॅसार उरयल्या दाखयता. हय. हांवें सगळे गॅसाचे उरयले. ते हांव बेगीन पुसून घेता जाल्यार मम्मी तापयतली. हय. तर न्हू ही पिठी करपाक जाय. सो अशें दिसपाक जाय की हांवें कांयच करुना, बरे भशेन सगळें केल्लें. ओके. सो बेगीन पुसून घेता. गॅस बारीक दवरी नाल्यार तो आनी करपलो जाल्यार करपप ना तो. सो ही मातशी भाजून जातली. तुमकां दाखयता. चड न्हू, मातशी भाजपाची. आनी आमी कितें करता न्हू तेन्नाच पावस येता. पावस येयलो आतां. सो कॅमेरा ऑफ करता आनी मागीर दाखयता तुमकां. हय. तर पिठी अजून भाजून जावना, अर्दीच जाल्या.
एका आमी बरी भाजतली. चडूय बी करप ना बट लिमिटेड मातशी भाजप, एक 10 मिनटां भाजप. सो आमची इली आसा न्हू जातले सगळेंच. आनी मम्मीनी राव पळय दाखयता आंबाडे हाडून दवरले. हें दूद सांगलें तुमकां. मम्मीन पळय 5 आंबाडे हाडल्या. आय डोंट नो कित्याक पावतले म्हणून. आमकां न्ही आंबाड्याची चटणी आवडटा, रोस बी आमकां आंबाड्याचो आवडना. बट आमकां न्हू आंबाडे कशे आवडटा सांग, रगडो घेवपाचो, तितून ह्यो घालपाचो, मोटेलें मीठ घेवपाचें आनी तारोटी मिरसांग दवडोवपाचें सामकें आनी मस्त खावपाचें. तशें आवडटा म्हाका. तीख लसूण सुद्दां घालूंक शकता दवडिता आसतना. इतको बरें लागता जाणा म्हाका. तशें जाल्यार आवडटा तें. आनी चटणी रोसाचें बी आवडना म्हाका. आवडत ना आंबाड्याचो रोस बी. सो हांव तुमकां मेन कितें सांगपाक येलें की तशें करून खाया म्हणून. आमी खाता तशें बरें दवरपाचें. खालें दाखयतलें. मम्मी आमकां खावपा दिवपाना बिकॉज तें 5 आसा. सो पळोवया पिटी खंय पावल्या ती. करपत म्हणून भंय दिसता, नाल्यार मागीर तो टेस्ट वयतलो न्हू करपले जाल्यार. बरो वास येयलो. ची वास येयलो गो. आमची इली आहा न्हू, हांवें तांकां आंबाड्याचें दडून दाखोवपाचें सांगलें. तांबडी चड करप नाशिल्ली, मातशी ती जाली आमची. आतां आमी ती काडून घेता आनी दूद दवरतली तापा. पेपराचेरूच घेते. आनी आमी कितें केलें जाणा, मम्मीलो शिवराका तोप घेतला तो आनी मम्मील बोवाळ नाका न्हू हितूच्यान तितून घातलें. तेन्ना म्हणून हांव हे पेपरार डायरेक्ट घालता. घाल घाल घाल. बरो तो बरो तो आगो सो म्हाजे कडल्यान बरो बरो विचारून तेणी ते पेपरार घातलोच ना. आनी हितून आतां आमी ट्रान्सफर करता. माजरा न्ही हांवें ताका बरो काडलेलो. स्टील आसा आमचे कडेन आयदनां. सो सिजन तेजी क्वॉन्टिटी कमी जावपा जाय, नाल्यार तो चड बरो टेस्ट येता. सो पळोवया आमचें कशें कितें जाता तें. चडूच घाल. आमी मागीर मम्मीक फाल्यां दुसरें हाडून दिवया दूद. सो आमी दूद इतलेंच घातलां कित्याक आमचें चड बेसन ना न्हू. सो हितून आतां आमी इल्लेशें साकर घालतली कितलें जाय तितलें आनी केसर इल्लोसो घालता. एक्चुली हांव हळदी घालपाचें आसलें बट आसूं केसर घालया. कितले घालता तूं? 2 टेबल स्पून. मागीर जाय जाल्यार घालचें. सो आमकां सांगतालें मम्मी आपूण भाजून दिता म्हणून पिठी, बट आमी सांगलें ना आमीच करतली. हांवें न्हिदू खाल्लें सो चणे अमासीचे तुमकां दी ते हांवें खातलें. तर न्ही तुमी पळोवपाक शकता एका येल्लो कलर येयल्लो आसा. हय बिकॉज आमी तितून केसर घातलेलें. आनी हांव कितें करूं हें घालूं कसो टेस्ट करून आनी मातशें ताट बी जाय जाल्यार जालें मागीर. सो हे न्हू हाफ अशें जाल्लें आसा. मातशें थीक मातशें जाल्लें आहा, चड न्हू. इतकेंच पुरो. आतां मातशे टायमार गॅस बंद केला. आतां आमी मातशे टायमार हे हितून घालून मिक्स करतली. तें तुमकां हांव दाखयतलें. ओके तर न्हू आतां आमगेलें हें पळय मस्त अशें जाल्लें आसा. आनी हें आतां आमी इल्लें मिक्स करतली. मिक्स करूं मम्मी? काश ओके आसूं. आतां जावं बांद तें काशान कर. ओके तुका प्लेट सांगाली राव सारकें दाखयता तुमकां कर कर नाल्यार म्हणजे आनी घालपा पडटा न्हू. सो इल्लें मिक्स करप कित्याक डायरेक्ट करप ना. जशें आमी तूप पळय गरम करून इल्लें घालता तशें. हातीन दिल्यार बरें जाता तें. मम्मी रागे तू कॅमेरा धर. आतां हांव घालता. हें न्हू आतां हातीनूच. सो हे आतां न्हू आमी हातीनूच मिक्स करता बिकॉज काशान तें जायना. कासो आमचो मोठो आनी ते बावल इल्लेशे आसा न्हू ते खातीर.
बट ते गरम लागता. मागीर डोसा जाता इले तेल घालपाचें तितून. हय एक्चुली गांवठी तूप घालप आसता. येस, बट आमचे कडेन ना, त्या खातीर आमी तेल घालतली. ना म्हणल्यार हिणी म्हाका सांगलें आसा म्हणून, सो हांवें तें हाडूं ना. बट घरा पावतकीर मम्मीन आमकां सांगलें की तूप ना आनी आतां फोंडा हें शॉपार वचनाका. सो मागीर आसूं म्हटलें. राव तुमकां सारकें बरयता कितें जाता कित्याक. सो तितून तेल बी घातलें. आतां फक्त अशें करून बेसन लाडू आमी दवरतली. पेडे कशे मस्त लागता, फक्त आमी मातशी पिठी कमी भाजली. पळय गे इतकेच प्रॉब्लेम. बरें लागून जाल्यार सुद्दां कॅमेराचेर सांग बरें लागता. काडला गो तुवें नवी बरें केलें मग फास्ट दिसपा बरें दिसता खावून पळय. थोच लागता आसतलें पिठी भाजून दिसता मग पिठी बारीक दवरी दवर. मस्त लागता पेड्यां सारकें. मातशी न्हू पिठी तुमी चड भाजून घेवपाक जाय, नाल्यार अदरवायज ते सामकें बरें लागता. बरें न्ही अशे मिनी मिनी लाडू फालेबल लागतात. पेडे पेडा यू कॅन से पेडा. हय, नॉट लाडू. लाडू पेडा वेगळे ते बेसन के पेडे. आणि बरी टेस्ट येतली तुमी तितून मिल्क पावडर ॲड करता जाल्यार. आनी कंडेन्स मिल्क जर घातलें न्हू बरें जालें आनी सामकें हें म्हणून बरें लागता. मातशी पिठी भाजपा जाय आशिल्ली. पळय तुमी अशे लाडूच काय बरें दीस करून पळोवया. दिवाळेक बीन लक्ष्मी पुजनाक करूया आमी कंडेन्स मिल्क घालून. आनी बरें बसन चड भाजून करुया. इझी न्हू सामकें. सो हांवें फटाफट सगळें करता आनी मागीर तुमकां दाखयता. तर न्ही आमी ते लाडू मीन्स पेडे ते हेजे बेसनाचे मस्त लागले टेस्टी. मातशी पिठी मातशी भाजपाक जाय आशिल्ली आनी ते मस्त लागले टेस्टी. सो आमी ते सगळे केले आनी दवरले. सगळे म्हळ्यार चड जावना, मे बी 10 कितें तरी जाले. सो आमी ते तशें दवरले आनी आतां आमी चड करून जेवपाना बेजार येता जेवपाक. सो हांवें चिंतलें की ब्रेड आनी आमी रोस खातली म्हणून. सो कसलो तरी रोस आसा, सो तो आनी ब्रेड आतां आमी खातली. एन्ड आमचें मागीर डिनर आसा तें डन जातलें. आनी फाटलो तुमी किचन मॅस आमचो इग्नोर करात, बिकॉज खूब आयडनां पास जाल्यां आनी आमी कितें केलें उपरांत तशीच आयडनां जाता. बट ती सगळी आमच्या आयडनांनी. आमच्या आयडनां ही पळय, आमच्या आयडन म्हळ्यार आमी दोगांनी यूज केल्ले आयडन फक्त ही दोन. बाकीचे सगळे च्यायेचे बी ते आमी यूज करनासली. सो आमी ती मागीर घासतली. सो तुमकां दाखयता हांव ब्रेड बी. सो पळय तो ब्रेड एन्ड ते रोस कसलो तरी. सो हांव फक्त ओन्ली 3 ब्रेड घेतले. ते ऑलरेडी खाले. सो बेजार येता रातचे जेवपाक. शिवराक तर चड बेजार. सो आतां आमी फिनीश करतली. ब्रेडा वांगडा रोस बी बरो लागता. अशें जाल्यार शीतान रोस जेवता म्हणल्यार बेजार येता, पूण अशें ब्रेड वांगडा बी ओके आहा. हॅलो, तर न्ही आमी तो ब्रेड बी खालो आनी शीत आमी जेवना. सो ते तर ऑलरेडी न्हिदले आनी हांव न्हिदपाचें उरलां. सो हांवें म्हणलें बेगीन ब्लॉग एंड करुया. टीवी आमची पळय चालू आसा ती सुद्दां आतां बंद करतली आनी आतां आमी न्हिदतली. सो तुमकां तर ती आमची रेसिपी आवडली न्ही, जर तुमी ट्राय करा. आमी ती ट्राय केल्ली. सो ते बरें आशिल्ले. मातशी पिठी भाजपाचें आशिल्लें बट टेस्टी पेडा कशें ते जाल्या. सो आतां आमी हो ब्लॉग हांगासर एंड करता आनी आतां आमी मेळ्ळा आमच्या फाल्यांच्या ब्लॉगान. आनी इफ जर तुमकां आमचे ब्लॉग आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा. आनी म्हाज्या फोनान चार्जींग मात सुद्दां ना, सो तेज्या खातीर हांव चार्जर घेवन येयल्लें आसा. सो बाय.